सगळ्यांक नमस्कार. आमी सध्या आसात बोरी सिद्धनाथ टेम्पलचे आसा. ते हांगासर इल्लीगली एस्कावेशन चालू आसा. आमी हेजे पयलीं खुबशी कंप्लेन दिल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टराक आनी तेणी एक्शन घेतलेली. आतां परत एकदां हांगासर हें काम चालू आसा. सो आमी पुलिसांक कॉल केल्ले आसा आनी पुलीस येयल्ले आसा आमच्या वांगडा. सो हांगासर हो एक ट्रक आसा, सायडीन दुसरो ट्रक आसा आनी एक JCB. आनी तशेंच हांगासर डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर आसा की हें काम स्टॉप जावचें म्हणून, पूण तरी आसतना हांगासर हें काम चालू आसा. बस हांगासर पळोवंक शकता. हांगासर फूल हे लँड फिलिंग जाल्ली आसा. हांगासर खूब डिस्ट्रक्शन हें कितें बांदलेलें तें मोडलेलें आसा. आनी तशेंच तेंचो प्लॅन खूब वायट आसा. जशें की हांगासर हे येल्लो स्ट्रक्चर आसा ती हांगासर सकयलचे आमचे बोरयेचे गांवचे तेंचे आप्रामेतान तेंची देवळी आसा ती मोडून हांगासर अशे खुबशे तेंचे मोडपाचे प्रकार चल्लेले आसा. आतां एक कोणाच्या सपोर्टाचेर इतलें हें करता तें आमकां खबर ना, पूण ही तुमी पळोवंक शकता हांगासरल्यान इतलें ग्रीन आसा हांगासर. आनी हो फोंडेचो सगळ्यांत हायस्ट पॉयंट 1240 स्क्वेअर फीट फ्रॉम सी लेवल. तर हांगासर हे हिलाचेर हांगासर देवळाच्या फुडल्यान हें डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आसा. आनी डेप्युटी कलेक्टरान हेका स्टॉप ऑर्डरूय दिल्ली आसा. तरी आसतना हेंची कामां हें आसा ही. जर ते म्हणटा देवा खातीर करता जाल्यार ही जी देवूळ आसा ती कित्याक म्हणूं सोदता. तशेंच फाटल्यान एक हांगासर जे पॅड आसा ते मोडपाक सोदता. काम आहा रे. आनी हेंचें काम अशेंच चालू आसता हांगासर. जेन्ना संडे आसता जावं रातचे केन्नाय अशें हेंची चोरयांनी कामां चलता. आनी तशेंच जे आमी हे डिस्ट्रक्शन जे आडयता तेंकां ते म्हणटात की आमकां पयशे जाय म्हणटा, आमी पयशे खातीर हें काम करता अशें तेंचें उलोवप आसा हांगासर. सो हे खरें कोणाक पयशे जाय, कोण कितें करूं सोदता हांगासर. आख्खी कोमुलदादीच्या नांवां देवाच्या नांवान ही कोमुलदाद खावपाक सोदता. तशेंच हो जो स्ट्रक्चर आसा, हे पॅड आसा, तेंय ते मोडपाचो प्लॅन आसा तेंचो. सो आमी गांवच्या लोकांक अवेअर केल्ले आसा हेजे बद्दल. जर मारपाक गेलो
हेजी कॉपी आशिल्ली मरे ती झेरॉक्स मारपाक जाय हां हांव कामाक आशिल्लो तूं सद्या खंय कामाक काम करता पेंटाचें हां पेंटाचें खंय तेन्ना कामाक आशिल्लो पडलेलो सो आमी परत डेप्युटी कलेक्टराक कळयतले की आनी पुलिसांच्यान तांकां रिपोर्ट वयतलो की हांगासर परत हिल कटींग चालू आसा म्हणून आनी तशेंच फुडें तेंचेर एक्शन घेतले डेप्युटी कलेक्टरशें आमी आशेच बाळगिता आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर हो पयलीं ही सायड कितली वयर आशिल्ली कितले हिल कट केल्लो आसा हांगासर वयर आशिल्ली आनी तशीच हांगासर एक 50 तरी झाडां हांगासर व्हडली व्हडली झाडां तेंच्यांनी मारलेलीं आसा तेजेरूय डिपार्टमेंटान कांय एक्शन घेतलेली ना आतां हेंच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा आमदाराचो आसा काय कोणाचो आसा तें आमकां खबर ना खबर ना अध्यक्ष येयला ना येयलो म्हणून आमी कितें करूया हे काय दिसे करता कोणी घातलंच नाही हय कोण ना हो पूण हांव ताका तसो वळखना म्हळ्यार हांवें केन्ना पळोवंक ना पूण येतालो खंय याद आसा प्रोग्रामा येवन आसता ना ना आमचे सगळे पयलीं हांगाच आमी ते आसतना हेचेरूच स्टेज ना एकदां पळयलें हांगासर सकयल स्टेज घातलेली पयलीं हय तूं केन्ना येना पावला सिद्धांत तें जालें आमी हांगसर स्टेज हांगा स्टेज घालताले न्ही पयलीं सकयल ताका मात लुकार करपाक आनी हें केलें तें बाई पळय कशें आसा जाणा आतां तुमी सांगता सारकें की हांगासर स्पंदन करपा खातीर स्टेज बांदपाक पडटा म्हणून हें तुमी लँड फिलींग केलां आनी मातशें फुडल्यान एरिया वाडटा म्हणून पूण हांगासर एकटो एकदम म्हाका तेणी जावन कमिटी मेंबरूच तो तेणी जावन सांगला म्हाका की हांगासर कितें प्लॅन आसा न्ही हांगा ट्युरिजमाच्या नांवान हांगासर गेस्ट हावस येवपाचीं आसा हांगासर कितें न्ही तेणी आपल्या तोंडान सांगलां म्हाका म्हणटकीर हें डिस्ट्रक्शन म्हाका हांगासर डिस्ट्रक्शन नाका म्हणून हांवें कंप्लेन घातल्या सांग हांगा कॉटेज आनी तसलें कांय तसलो कोणाचो प्लॅन म्हाका महेश शाळेचो प्रोग्राम जाणा त्या पळयलां प्रोग्रामा खातीर लोक चड जाता म्हाका डिजायन आसा त्या प्रमाण करता हांगा तें कन्स्ट्रक्शन म्हजें नांव मिलिंद पेडरकर हांगा तुका तूं सांगता तें येवचें ना ही जबाबदारी हांव घेता पूण तुमच्याच मनशान सांगलां हांगासर कितें जावपाचें आसता तें. हांवें सांगता आयक आतां आशिल्लो तुमकां हांव काय म्हणना योगानंद बोरकर आत्तां खंय तरी पळयला ना ना योगानंद आयक आयक सांगता आयक नाशिल्लो आयक सांगता पूण तेणी आपल्या तोंडान सांगलां हांव इतलेंच सांगता पळय हय सिंपल ताका हांगासर हाडून कित्याक बसयतात तर तुमी फुडें जालें म्हाजें म्हाका कितें आसा सारकें न्ही? हय आयक म्हाका फक्त लोक ह्या हांगा कोण तरी अध्यात्माच्या दृश्टीन कितें करचें आनी हांगा येवन स्पिरिच्युअली करचें म्हणून हांव हें करता हांगा महेश काळे खातीर म्हाका तें स्टेज जाय हांगा ट्युरिजमाचो प्रोजेक्ट येवचो ना हें तुका हांव गॅरंटी
फाल्यां हांगासर कितें बांदलें फाल्यां जर बिल्डींग बांदली जाल्यार मागीर म्हजी जबाबदारी. बांदता आसतना म्हणटले देवा खातीर बांदता आनी मागीर ती आपल्या नांवार करून घेतले ते जावचें ना हांगासर हेजे पयलीं हांगासर कितें जाल्लें आसा हें हांगासर ना ना हो जो कन्स्ट्रक्शन आसा हें कितें म्हणून बांदलेलें पयलीं तुमी सांगूंक शकता कितें म्हणून बांदलेलें तें ते बरयना ते ना ना पूण पयलीं कितें सांगून बांदलेलें लोकांक की हांगासर देवा खातीर सायडीन एक रूम काडयो म्हणून सारकें आज ती देवाची प्रॉपर्टी आसा काय कोणाची प्रॉपर्टी आसा हां चावी ना ना तुमकां हांवें विचारूं ना तांकां विचारता तो एक उलयता न्ही चावी तुजे कडेन दिली न्ही ताणें आतां दिले आमी उगडले न्हू तो हो आसा तो लॉंग विशय आसा तोच लॉंग विचार करता तुका हांव ना हेजो म्हाका हरशी हेजो व्हडलो कांय प्रॉब्लेम ना लँड फिलींग केला न्ही तुमी फुडल्यान कित्या खातीर केला प्रोग्राम करपा खातीर केला मान्य पूण हांगासर जी 50 झाडां मारली न्ही हांगासर आनी हो फूल कट केला तेजें कितें हे लँड फिलींग करपाचीच आशिल्ली आनी खंयची हायवेची माती खंड ती हाडून घालूंक जायनाशिल्ली हांगासर जाताली काय ना करपाक देवळाच्या सायडीन जी झाडां आसा ती कित्याक मारूं जाय आशिल्लीं हांगासर 50 झाडां तरी मारून सकयल तळये कडेन व्हरोन दवरलेलीं आसा अजून सुद्दां ती आसा जाल्यार हांव तुमकां दाखोवंक शकता चुकलें आसतलीं पूण ती मारली कित्याक हांगासर फॉरेस्टान हेजेर एक्शन सुद्दां घेतली ना हांगासर कमिटी आपयता फॉरेस्टाक ऑफिसांनी बसा म्हणून आतां गेले काय कितें तें म्हाका खबर ना म्हाका खरें सांगू म्हाका आनी म्हाकाय आपयल्लो म्हाका घरा कडेन येवगान म्हाज्या घरा कडेन येयल्लो यो म्हणून तुजें कितें तें तुका दिता म्हणून आनी हांवें ना म्हणलो म्हणून म्हाका तो दुसरो सेक्रेटरी कोण आसा पळय तुमचो तो येवन सांगता म्हाका पयशे जाय म्हणून हांव हांगासर परत परत येता म्हाका पयशे जाय आशिल्ले जाल्यार हांव तुमच्या ऑफिसान येतलो आशिल्लो हांगा येवचें नाशिल्लो पुलिसांक घेवन हे पास्ट ना पास्ट म्हणल्यार सद्या डिस्ट्रक्शन चल्लां आनी म्हाका नाका म्हाका हांव तुका फक्त प्रोग्रामा पुरती म्हाका जाय तितल्यान त्या प्रोग्रामा पुरतें केलें आसा न्हू तुमी नाका नाका म्हणून तुमी डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर्स वायलेट करून हें केल्लेंच आसा फाल्यां प्रोग्राम केलो म्हणून कोण नाका म्हणटलो ना ना हांगा ऑडियन्साक फॅसिलिटी जायना आनी तितलोच विशय आसा तो तुका खातीर आसा ऑडियन्स हे जाल्यार तुका आनी एक गोश्ट सर तुमी तांकां हांवें सांगलेली कमिटी कोण आशिल्ली तांकां की तुमी जर सायडीची तुमकां जागो जायोच जर जाल्यार तुमी कोमुलदादी कडल्यान ही सायड एक्वायर कित्याक करिना ते पयलीं तो जागो देवस्थानाच्या नांवार करात कोमुलदादी हो जागो तो जागो तुम्ही पयली घ्या आनी मागीर जाय तें करा सर म्हाजें आयकया पयलीं जर हो जागो सायडीचो जर देवस्थानाच्या नांवार आतां 925 स्क्वेअर मिटर आसा काय ना देवूळ देवस्थानाची 30 सो सायडीची फाटली जी आसा ती घ्या न्ही तुमी आनी मागीर करा जाय तें देवाच्या नांवान जेन्ना जागो येयलो मागीर तुमी थंय कितें केलें जाल्यार तें देवा खातीर जातलें आनी कोमुलदानी खंय बांदलें जाल्यार सर अशें जातलें मागीर कोणा कडेन वयतलो आनी फाल्यां देवाच्या नांवान कोणी कितें बिल्डींग उबारतले आनी मागीर ते आपल्या नांवार करतले ती गोश्टी हांगासर घडोवंक जायना म्हणून हांव तुका एश्योरन्स दिता तुका म्हाजो नंबर घे आनी सर ह्यो एश्योरन्साच्यो गोश्टी आयकोपाक हांगासर येवना हांव येयला कितें इनकटींग जाता म्हाका कोमुलदादी कन्सर्न न्ही तूं म्हणटा न्ही हांव तुका कोमुलदादीक देवस्थानान एप्लिकेशन पळय एडमिनिस्ट्रेशना करून ते खंय पर्यंत पावल ताजें हांव तुका ऑफिसाला दिता सद्या हें करता तेजें तुमचें परमिशन आसा तुमचे कडेन इलकटिंगाचें परमिशन आसा परमिशन ना पूण आमी डिपार्टमेंटान सगळ्यांक सांगलां की आमी बाबा 2 मिटरा वयर कापपाक मेळटा हरशीं 2 मिटर न्ही न्ही आनी तो पळय कोमुलदादी म्हणटा न्ही कोमुलदादी भाई हांगासर भरपूर जाण आसा कमिटीन कोणाची कोण कितें चित्ता आसतलो खंय कितें खावपाक तुका खबर आसपाना हांव करपा ना तूंय करपा आतां आमी तर आमी मुस्लीम काय न्हू ना. तूं हिंदू हांव हांव हिंदू, हय. तूं खबर आहा मरे मुस्लीम आमगेले भजनात मारता ते वयर भजन ते म्हाका खबर ना. सांगता रे बाय तुका एक हा. म्हणलें म्हणल्यार ताका येना ना, ना. आतां आमी जर समजून घेयना हिंदू जाल्यार उरलें आनी कितें संवसारांत तूं सांग म्हाका पूण तेंचो भाई प्लॅनूच वेगळो आसा न्ही तेणी स्वता म्हाका हांगासर बसोन सांगला तेणी हांगा स्वता बसोन सांगला म्हाका हांगा फुडें प्लॅन कितें आसतो उलयलें पळय न्हू हे कोण आसा पळय हांगासर तेंचो सगळ्यांनी नजर आसा हांगासर जाग्याचेर ह्या सगळ्यांनी बोटां दाखोवन दवरलेलीं आसा देवाच्या नांवान सगळी कोमुलदाद खावपाक सोदता म्हणून हांव वाडयता हे देवाचें काम जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना म्हाका पडलें तूं उलयता म्हाकाय पडलें तूं उलयता सारकें हे पळय कोमुलदादीचें एप्लिकेशन केलां एप्लिकेशन ते फुडें फुडें वचत रावता फाल्यां प्रोग्राम करता भाई तुमी हांगासर जाल्यार म्हाका कितें प्रॉब्लेम म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना आमचे हिंदू लोकांक मारता पळय भजन म्हण आमी महाराष्ट्राक हे तुमी आतां आश्वासन दिता म्हाका फाल्यां म्हाका खबर आसा कोण म्हाज्या फाटल्यान आसा कोण ना हांव तुजे बरोबर आसा इतलो पूण हेंचो प्लॅन कितें आसा न्ही तो प्लॅन प्लॅन ना म्हाका दुसरे कोणी सांगलेलें न्ही जाल्यार वेगळी गोश्ट आशिल्ली तूं म्हाकाय पडलें जेका फुडें हाडून उबो करता पळय हांगासर हें कापतना योगानंद बोरकाराक तोच येवन म्हाका सांगता म्हणल्यार कापचे पयलीं तेणी म्हाका वर्स पयलीं सांगलेलें की हांगासर कितें प्लॅन आसता फुडें कळ्ळें तुमकां हें चालू करच्या पयलीं 1 वर्स पयलीं हांव सांजचो हांगासर येवन बसलेलो असो उलयता उलयता तेणी सांगलेलें म्हाका हांगासर फुडल्यान बांदपाचें वाडोवपाचें आसा सकयल हॉटेल येवपाचें आसा ह्यो गोश्टी मागीर असल्या मनशाक तुमी कित्याक बसयता तो फोटो लयता म्हणटा तुमी
तो कित्याक फोटो उलयतलो ना, तो कोट उलयता अशातले न्ही तो ताका कितें हो ताका खंयचो दिसता तरी तो- प्लॅनूच न्ही हो ना रे बाबा असो ते पॉसिबलूच ना. मागीर तो म्हाजे कडेन कित्याक फोटो उलयतलो हांगासर अशें जावपाचें कशें आसा म्हणून दुसरे कोणान तुका कितें आतां सांगलें? एक पार्ट तेजो हो फुडल्यान हांगासरल्यान बांदून काडपाचें आसा म्हणटा न्ही हेंय तेणें म्हाका सांगलें हांगासर बांदपाचें आसा म्हणून माती हय रिटेनिंग वॉल बांदून लँड फिलिंग करतलें हें सांगलेलें प्लस हांगासर हॉटेल गेस्ट हावस येता म्हणून तेंय सांगलेलें म्हाका तेचें उत्तर ना म्हाजे कडेन. आतां तेका आपय आनी तेका उत्तर विचारचें पडलें आतां तेणी अशें कित्याक सांगलें काय म्हणून पूण जेन्ना म्हाका अशें दिसलें की बाबा हो दोंगर सगळो खावपाक सोदता म्हणून तेन्ना म्हाका खंय तरी प्रॉब्लेम आसात तो आसपाकूच जाय हय तो तुका न्ही तो आसपाकूच हरशीं म्हाजो घरचो कांयच प्रॉब्लेम न्ही हो तशें जर कोण करता जाल्यार तूं बरोबर हाडूंकूच जाय पूण तशें ना इतलें हांव तुका सांगता न्ही तुका खंय तरी तुका एक हें दवरचें पडटलें न्ही. आनी एक गोश्ट ती तुमकांय वायट दिसतली आमी आतां तुमी हिंदू बी म्हणलें म्हाका पळय आतां पळय न्ही हिंदूची गोश्टाचेर एक सांगता योगानंदान सांगलें म्हाका फाटलें जे पेड आसा न्ही ते मोडपाचें आसा आनी ही देवळी आसा येलो कलर पळय ती मोडपा आसा म्हणून आनी ती बांदून खंय तांकां सकयल दितले खंय आतां हें खंयचे देवाक आनी कोणाक पडटा तुमकां पडटा जाल्यार तुमी सांगा म्हाका तेणी आपल्या तोंडान सांगलां नाजाल्यार हेच चॅनलाचेर फाटल्या फावटी लायव्ह आशिल्लो पुलीस आशिल्ले आनी पुलिसांक उजीर तेणी सांगलां की आमी हें मोडून सकयल बांदून तांकां दितले खंय हे आफ्रामेदकार आसा पळय सकयल्ले तेंगे देवळी न्ही ती खंय तांकां सकयल बांदून दिता ते पेड मोडटा खंय हें मोडटा म्हणल्यार आनी देव खंय उरलो तर तांकां देव नाका तांकां सायडीची जमीन खावपाक जाय म्हणून हांव आडयतां म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना हांव हिंदू हांव हांगासर येता देवळान हांगासर हांव पांय पडटा देवाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हेजेर तुमी कितें सांगूंक शकता आतां हेंची हे कितें करपाक सोदता तेजेर हें मोडपाचें हो स्ट्रक्चर मोडपाचो येलो कलर आसता तो आनी ते फाटलें रुमडाचें कशें झाड आसा पळय तें मोडपाचें तो सांगता मोडपा आसा म्हणून आतां तुमी ताका आतां कोण पळय योगानंद त्या दीस योगानंद आशिल्लो प्रेजिडेंट आशिल्लो सेक्रेटरी आशिल्लो तुमी प्रेजिडेंट आनी सेक्रेटरीक विचारा हें कितें चल्लां काय म्हणून हांगासर तांकां तरी विचारा हें कितें चल्लां काय म्हणून हांगासर हें तुमकां तरी पडटा हें अशें करप हांगासर प्रोग्राम करा प्रोग्राम केला म्हणून कोणाकूच प्रॉब्लेम ना पूण हें डिस्ट्रक्शन न्ही आतां तशें आसा जाल्यार हांव तुजे बरोबर आसा तुमी तेका विचारा न्ही कॉल करून विचारा नाल्यार आपूण विचारा पूण प्रेजिडेंटाक विचारा हांगासर चल्लां कितें काय म्हणून फक्त जर तुमकां इतलेंच करपा आशिल्लें हांव सुद्दां आडयचें नाशिल्लो हे चल्लां दुसरें हांगासर आतां हांव दुसरो तुजेर सांगू म्हाका तितल्या पुरतें आयडिया ना तुमकां ना म्हणून म्हाका तितलें करपाक जाय आनी हांवें करपाक लायला तुमी स्पंदना खातीर हांगा प्रोग्राम करपाचे ताचे पलीकडे म्हाका हें इतलें आयडिया ना हांव आनी मागीर तुमी प्रेजिडेंटाक विचारा न्ही कितें चल्लां काय म्हणून तुमी मेंबर आसतले आमी ना हांव मेंबर ना हांव तेजेर आमी जाय जाल्यार आमी मागीर हांव तुजे कडेन येता तें सांगपाक तुका हांव तुजे कडेन येवन हें करता तुका थंय कितलोय तरी तूं ताका वळखता हय मागीर हांव कितलो तुका म्हज्या विश्वास दवरचो पडटलो हांव तुमी आनी आमच्याच गांवचे पूण आमचे केन्ना एकामेकाक वळखना आमी ती वेगळी गोश्ट वाडटा पूण तातूंत भितर आतां खंय तरी तुका खंय विश्वास दवरचो पडटलो आनी हांव कितें सांगू तुका आनी तुका तुजें जें कन्सर्न आसा तें कन्सर्न जर तशें कितें जाता हांव तुजे बरोबर आसा ह्यो दोन गजाली हांव तुका सांगूं शकता आनी म्हजे कडेन आनी खंयच्याच प्रश्नाचें म्हजे कडेन उत्तर ना कारण हांवें तुजे कडेन कांय पयलीं विश्वास करूंक नाशिल्लो पूण तुमी फुडलें कशें सांगूंक शकता फुडें कितें जातलें म्हणटा तें कितें करतले म्हणून ज्या दिसा ते जातलें ते दीस हांव तुजे बरोबर येता म्हूण सांगलें मरे ती बाई फुडली गोश्ट अशें खूब जाणांनी सांगलां आपूण तुज्या वांगडा येता म्हणून सर सद्या कितें करता ओके काडपा लाय तेंगे हय किती फाटली मरे ही कॉपी फाटली आतां तशें न्ही आतां एट प्रेझेंट सांगता बंद करपाक तूं डिस्कशन आसा तुमचे कितें डॉक्युमेंट आहा तें प्रोड्यूस करा तुमगेलें आसा जाल्यार तुमकां एग्रीमेंट चालू करपाक दितलो आमी मेन म्हणजे टायम वता न्ही सगळी परमिशन घेवन केल्लें जाल्यार तुमकां कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो न्ही जर हें सारकें काम जाल्यार परमिशन घेवन करपा जाय रातचें फाटल्या दिसान रातचें काम चालू आशिल्लें ही चोरयांनी कामां कित्याक जाता तर हांगासर फाटल्या दिसान रातचें हांगासर लोकांनी पळयल्या JCB वयता आसतना सकयल रातचें काम करता म्हणून म्हाका लोकांनी सांगलां सकयल रावता ते लोकांनी सांगलां तशें कितें तरी पूण रातचें काम करता म्हणून साहेब हो PSI आसा सद्या तूं उलयला सर दोन दिसांनी कार्यक्रम आहा जर समोर आतां एक कितें जावन पडपाक सगळें पब्लिसिटी जाला
लोक येतले हेजे पयलीं जाय नाशिल्लो प्रोग्राम जालो ना ती म्हणून हेजो जागो जाय आतां निवळ करपाक लोक चड येतले न्ही वयर कसो मेळटा न्ही ऑलरेडी कट केल्लेंच आसा झाडां सगळीं मारलीत तुमी माती काडूया कितें करपाचें आशिल्लें पळय न्ही ते काबार केलां हेजो माती काडली आतां सद्याचें म्हणटा सद्याचें तेच म्हणटा कितें काबार करपाचें तें केलां आमकां खबरूच ना ते आमकां पयलीं कितें जाता कोणाक खबर ना आमी वी आर कन्सर्न ओन्ली फॉर प्रोग्राम आमकां प्रोग्राम जाय लोक येतले खूब व्हडले व्हडले गायक कलाकार येतले हांगा पावतले सो ताका लागून निवड जाली मागीर तुमी येदे व्हडले महेश काळेक आपयता हांगसर येदो व्हडलो प्रोग्राम करता जाल्यार कितें तरी कायदेशीर करा न्ही हें इलिगल न्ही तितून देवळाची प्रॉपर्टी न्ही ती पडटा कोमुलदादीन तेंय आसा हांवें सांगलें फाटल्या फावट तेंकां ती कोमुलदाद आसा जाल्यार तुमी एकवार करा तेंय जायना प्रपोजल गेला हांगासर सीएम येता हांगासर तुमचे प्रोग्रामाक बाकीचे तुमी इतले म्हाजन आसा इतले जावन सुद्दां तुमी ही बारीकसो जागो एक्वायर करूं शकना तेंकां सांगून गाडी कोणार रे कितले दीस तूं फायली कशें भरता तूं जाणा न्ही सरकाराक कितले राखली फुडले आतां मागीर ते आपयता मागीर ते बंद करचे न्ही हे प्रोग्राम जावं न्ही प्रोग्राम ते मागीर कटींग करीत ना ते कटींग करता मागीर मातीच करता ती तेकाच कटींग म्हणटा न्ही पयलीं वयर सुद्दां आशिल्लें तें इल्ले इल्ले स्टेप बाय कट मारीत गेले पळय ते पयलींचे कांय खबरच ना आतां पळय आमी सुद्दां माती काडल्या दिसता मरे तें पळय मरे तेच रे खरपुडून काडल्या तेच म्हणटा तुका ते स्टेप बाय स्टेप केलें म्हणटकीर तूं कितें म्हणटलो फाल्यां ना आपणें फक्त माती काडल्या म्हणटलो वयर जी 50 झाडां मारले तेजें कितें ओके बरें बरें ओके ते पेपर तुमगेले बरें ते चालू करता बरें ओके या तूं आमकां पुलीस मारसो भाई आम्ही किती करपाचें येता वचपाचें मी वचून आयल्या जाता जेवपा म्हणटा जेवण नाका आम्ही सगळं हय पुलीस स्टेशनार ऑर्डर केला पेंडे देवडा शिराजन ना येतलो पुलीस स्टेशन हांव गाडयेन सकयला सगळें एक येता न्ही सर ट्रकान जेसीबी व्हरता न्ही पुलीस स्टेशनार ट्रकान जेसीबी म्हणटा सद्या आसून मरे कंप्लेंट दी मरे हय पूण सद्या सर तेंकां हांगासरल्यान हें करात नाल्यार आमकां ते पुलिसांना कितें जालें भाई आमी कितें म्हणटा मिल्या ना 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 ते म्हाका आतां पुलीस स्टेशनार येतलो तेणी विचारला म्हाका पुलिसांना ट्रक तो म्हाका थंय यो म्हणटा तशें न्ही हे देवा लागून आमकां आपयलें आमी कितें व्हडले लाख मेळपाना म्हणून येयल्यात ना ओके चला बरें काडा तुमची गाडी काडा आमी वयता भाई गाडी घेवन कितें म्हाका ती सकयली काडल्या ती कितें काडपाक काडलो आनी बेश्टो प्रोग्राम वाट लागतली एकदा ट्रक गेले मागीर हे फावटी फाटल्या फावटी हेंच सांगून परत कितलें वाडयलें म्हाका मागीर तुमी नाशिल्ले फाटल्या फावट आनी तेंकां सर सांगा तुमकां सांगा तुमी बरे भशेन उलयल्या म्हाजे कडेन सेक्रेटरी म्हाका सांगता म्हाका खंय पयशे जाय म्हणून हांव हाडोवपाक येता खंय आतां तुमी उदोळच्यान बरें उलयलें काय ना म्हाजे कडेन तशें उलोवपाक जायना आमी आतां हांव दुसऱ्यान कितें करचें तें हांव बायल कितें करचें तें हांव थोडो शकना तूं मागीर फाटल्या फावट तो इलाज तो कित्याक ना सर सेक्रेटरी तोय उलयता सारकें हो हेणे सांगलें पडलें आमकांय पडलें हेणे कितें आसता हांवें सांगलें तेंकां हो एक्वायर करा तुमी जाय तें करा म्हणून हांव हाडयत ना तुमकां हय अशें जाता अशें जाता सगळो प्रोसेस आसा तो तुका हांव सांगलें तुका खंय तरी ट्रस्ट करचें पडटलें ती आतां ते पेडणे कांय ना हांव हांगा आसा रावता पणजे हांव हें सुद्दां ना थंय घर आसा थंय पावना तुजो जाय जाल्यार वेगळो शेडी जाता तुजे बरोबर हांव आसा इतलें तूं बिलीव करता प्रोग्रामाची वाट तुजे सोपस्कार जे आसा पळय सोपस्कार आसा पळय ते आमी पोलीस स्टेशनार वचून करुया म्हाका तो बरें क्लियर करूया आमी फालपटा वचपाना आमी देवा लागून येयले हांगा गाडी बाय देवा लागून येयलो मरे तुका खबर नाशिल्ली हांगासर दुसरें चलता म्हणून तू तुजो गाडी घे आनी तू चल जालें सद्या मातशें जावं जाय माती काडया रे माती काडया रे बेश्टे म्हाजे काडलेले आनी ते बुरशे दिसना ते निवळ तरी जातले वांगडा फुडले जावचे ना जावं मरे चल या हे आसूं न्ही चला या तर पुलीस तितकी म्हणल्यार काडून सकयलीच काडून गावता काढले ती काडल्यात ती मातशें गेल्या मनीस दवर कोणी दुसरें कितें काडटाले पळय तशें जालां आतां काडला ते बुरशे दिसता काडया न्ही तुका जागो मातसो वेकन येता न्ही तो कितें आनी सांगपाचें
माझ्या प्रोग्राम गॅरंटी तशें करपाक हांव दिवचो ना म्हजे कडेन आनी आतां शेवटी तुका कोणी तरी कितें सांगलां आनी आतां कितें आसा तूं तें मायंडसेट घेवन आयला त्याच्यामुळे मायंडसेट म्हळ्यार सर कितें लोकांनी सांगोना न्ही आतांच्या देवा हे देवाच्या फुडल्यान हांव ते सीट आसतालो पळय तो तेजेर बसूनच सांगला म्हाका हांगासर कितें करपाचें आसता तें म्हणटकीर हांव कशें करपाक मेळना ओके एक काम करा चला चल तुमकां प्रोग्रामूच करपा जाय न्ही ती माती जी काडलेली आसा पळय न्ही ती काड आनी मातशी सायडीन उडया तितलो सायडीन येवं हांगा सायडीन उडया चला जालें हय आनी फुडलें काम बंद करा बरें ओके कांयच करना कटिंग करूं नाका ती मातशी मातीच सायडीन काडटा आनी काडा ओके नो प्रॉब्लेम प्रोग्राम वाटला सो तुम्ही पळयलें आनी तशीच ही डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर आसा फाटल्या वर्साची हांगासर स्टार्टींग जेन्ना काम चालू आशिल्लें तेन्नाची ऑर्डर तेन्ना हांगासर प्रेजिडेंट असो सेक्रेटरी येयल्ले आनी म्हाजेर थोडी एलिगेशनां घालून गेले की हांव म्हाका पयशे जाय म्हणून हांव ही गोश्टी करता म्हणून पूण आमकां गांवांत आमकां नेचर राखपा जाय आनी देवाचें हांगासर सरावंडींग आसा जी ग्रिनरी आसा ती राखपा जाय म्हणून आमी हेजेर कंप्लेन दिल्ली आनी डेप्युटी कलेक्टरान हेजेर स्टॉप ऑर्डर काडलेली म्हणटकीर तेजे नंतर परत एकदां काम केलें परतूय आमी कंप्लेन दिली आनी ही तिसरी चवथी पावट सद्या हे चालू आसा पूण सद्या अशें जाल्लें आसा की ह्या दिसान कितें तरी तेंचो हांगासर प्रोग्राम आसा आनी बारीकशी ते माती निवळ करता म्हणून रिक्वेस्ट केला म्हणटकीर हांव तांकां ओके म्हणलें चल ती माती सायडीन उडया पूण हिल कटींग हें अशें परत जावं जायना आनी ही कोमुलदां जी बाकीची सरावंडींग जी कोमुलदां आसा थंय डिस्ट्रक्शन जावं जायना थंय बिल्डिंग्स येवं जायना आनी हांगासर आमकां ट्युरिजम प्रोजेक्टूय नाका म्हणटकीर आमी हेजे फुडें सुद्दां जर कितें अशें करीत जाल्यार आमी परत तुमचे मुखार इश्यू घेवन येतले तशेंच गांवच्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता ते सरावंडींग थोडेशे लोक आसात जावं सकयल बोरी आनी आप्रमेताचे तेंचे खुबशे कितें प्लॅन आसा ते तुमकां हांवें सांगलें हांगासर हे मोडुया म्हणटात ते स्ट्रक्चर जावं फाटल्यान पॅड आसा ते मोडुया म्हणटा हें तुमी पळोवंक शकता हांगासर हें मोडलेलें आसा जाल्यार तांकां मनांतल्यान देवाची भक्ती आसा काय कितें आसा काय ह्या कोमुलदाचेर नजर आसा हें तुमकां कळोन येतलें सो GP न्यूजा खातीर प्रज्योत गांवकर बेतोडेच्या बोरयेच्या ते बरें